सोनवार 6 एप्रिल मुखेल वोट आनी ताणें तांकां सांगलें, अख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रचणेक शुभ वर्तमान परगटात. नियाळाक आदार. जेजूचेर खोल भावार दवरून ताची बरी खबर परगटतल्यांक, आडकोळींक, धुमाळ्यांक, पिडापीड दितोल्यांक फुडो करूंक सोंपें जातें. पवित्र सभेच्या इतिहासान जायत्या भाग्यवंतांनी असल्या जिविताक फुडो केलो. तांचे मदलो आमचोच गोंयचो पूत भाग्यवंत जुसेवाज आनी गोंयचो साहेब भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर. आयची वाचपां आमकां जेजूची बरी खबर सगल्यांक परगटूंक उलो कोत्ता. जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण पयले शीस दुबावले. जेन्ना जेजू तांकां खूद भेटलो तेन्ना जेजून दिल्ली आज्ञा काळजांत खोल रिगून काळजीदारपणान सगल्यांक परगटीत गेले. भाग्यवंत पेद्रू आनी जोआंव जेजूच्या नांवान विस्मितां आनी ओचोऱ्यांक कोत्तात. तें पळोवन जुदेव अधिकारी नाटकायेन बरोवन तांकां धमकावण्यो दिवंक लागले. पूण आमी कितें देखलां आनी अणभवलां तें परगट करिनासतना कशें रावूं येता? हीच आज्ञा जेजून आमकांय दिल्ली आसा. आमी जेजूक वेगवेगळे तरेन अणभवलां. अदीक करून आमकां मेळिल्ल्या संस्कारा वरवीं जेजूची बरी खबर परगटतना आमकां मेळिल्ल्या आडकोळींक, जेजूची बरी खबर परगटतना आमकां मेळटल्या आडकोळींक, धुमाळ्यांक, पिडापीड दितोल्यांक फुडो करूंक जेजूचेर खोल भावार दवरून ताची बरी खबर परगटीत रावंक गरज. तर दिसपट्टी आमी जावं कुटुंबान, समुदायान आनी समाजान जिवंत जेजूक भियेनासतना परगटूंक आनी एकचारान सौभागेलीपणान भरलेली पवित्र सभा बांदूंक वावरुया. म्हजो थारा. म्हज्या कुटुंबांतल्यान सुरू करून जिविताच्या यात्रेन मेळटल्या भावा भयणांक शुभ वर्तमान परगटूंक वावुरतली.